काँग्रेसीतल्या नेतृत्व बदलावयल्यान आता पक्षातल्या ज्येष्ठ फुडाऱ्यांमदले मतभेद उक्ताडार आयल्यात। पक्षात जाल्ले संघटनात्मक बदलाविशीं सगळ्यांक पयलींच कल्पना आशिल्ली आनी हे प्रक्रियेत सगळ्या फुडाऱ्यांच्या मतांचो विचार केल्लो। हे विशीं दिल्लीत चर्चा जाल्ली आनी हे बसकेक दक्षिण गोंयचे खासदार कॅप्टन विर्यातो फर्नांडीस हाजीर आशिल्ले असो दावो काँग्रेसीचे आमदार कार्लोस फेरेरा हांणी केल्लो। मजगतीं कार्लोस फेरेरान केल्लो दावो विर्यातोन न्हयकारलो। आपूण दिल्ली वचूंक ना आनी नेतृत्व बदलाविशीं कसलीच चर्चा जावंक नाशिल्ल्याचे सांगीत कार्लोसान केल्ले आरोप चुकीचे आशिल्ल्याचे ताणें स्पश्ट केलें। I was aware that there was change was expected, and we were aware that there would be a change. We were expecting the change to take place quite some time back, not just now. Even our views were taken. Let me say this. You were in Delhi and all that. Of course we were in Delhi and everybody was taken. Everybody's views. Not that it just came. Only the question was when it was. सगळे बराबर बोलले पण त्यांचा फोटो येयला पळय. So don't let us not pretend कांय जाल ना म्हण साडले वॉइस ऑन पडले म्हणून only the question the timing. वॉइस ऑन पडोंक ना तुम्ही पडयलो. बरं. तर जे ज्यांच्यांनी रिजाइन दिला तेंचे मिटिंगेन कितें डिस्कशन जाला See, we have तेंचे पासून कोणाचे कितें म्हणलें जाल्यार even the press we have already decided. I've already said this in the beginning that we are going to state it's a Congress is a family. अजून एक्सेप्ट करूंक ना रेजिग्नेशन. So we will call them, we will sit with them and see whatever is possible to iron out any differences and work in the spirit of cohesiveness, because today our enemy is not our members in the family. Our enemy is on the other side. And we need to make sure that we put our act together so that we fight the big battle which is ahead. Okay. काल म्हाका राती खूब रिपोर्टरांनी फोन केलो, सो हांवें ते क्लिप मागले प्रेस कॉन्फरन्सचे आयकले. जो पळय एडवोकेट कार्लोस फेरेरा म्हणटा हांव गेल्लो, दॅट वॉज डेटेड 25 ऑक्टोबर 2025. आमकां सगल्यांक आपयल्ले तेन्ना, प्रॉबब्ली बिकॉज जिल्ला इलेक्शन येवपाचें आशिल्लें. आमचें प्रिपेर्डनस तातून मे बी कोणें कंप्लेन केला, बिकॉज एक सेक्शन कंप्लेन करीत आशिल्ले. सो थंय वेन दे टूक एन असेसमेंट, वी पुट एन एंड टू ऑल दीस. वी आर प्रिपेर्ड टू फायट दीस. आनी हे कितें म्हणटा ते चेंज ऑफ लिडरशिपाचें सगळें देर वॉज नो दीस एट ऑल. एवरीथींग वॉज पुट टू रेस्ट, नथींग एट ऑल. सो वॉट कार्लोस फेरेरा इज रेफरिंग, आय थिंक सो इज इनकरेक्ट. 25 ऑक्टोबराचे and this has nothing to do with that was put at rest. मजगतीं काँग्रेस पक्ष सोडून गेल्ल्या आनी जनतेन दिल्ल्या कौलाचो विश्वासघात केल्ल्या फुडाऱ्यांविशीं काँग्रेसीन आपली भुमिका स्पश्ट केल्या. पक्षांतर केल्ल्या फुडाऱ्यांक भविष्यात काँग्रेसी कडल्यान उमेदवारी दिवचे नात अशें काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गिरीश चोडणकरान स्पश्ट केलें. जनतेचो विश्वासघात करून पक्ष सोडपी फुडाऱ्यांक काँग्रेसीत परतून प्रवेश दिवचे नात अशेंय तांणी सांगलें. गोवा प्रदेश काँग्रेस कमिटीन 2022 ठामपणे निर्णय घेतलेलो आणि तो निर्णय आमचो तेन्नाचो अध्यक्ष राहुल गांधीन फुल्ली बॅक केल्लो आणि ताणें स्वता अनाउन्स केल्लें की गोंयांक हेजे फुडें जे कोण डिफेक्टर आसतले तांकां आमी केन्नाच रिनॉमिनेट करचे ना, तांकां पक्षांत प्रवेश करून घेवचे ना, तांकां तिकेट दिवची ना म्हणून. आनी एक लोकां भितर दुबाव आसा की आमी कदाचित तांकां परत घेतले काय म्हणून. आमी जो निर्णय घेतलेलो हो लोकांचो घेतलेलो निर्णय तो आमी इम्प्लिमेंट केल्लो आनी ह्या निर्णया भितर कसोच बदल जावचो ना. आनी तो निर्णय सामके ते गोंयचे लोक त्या निर्णयाक सारखे इमोशनली कनेक्ट आसात. सो हांव ह्या वेळार आश्वासन दिवपाक सोदतां की खंयच्याच डिफेक्टराक डायरेक्टली ऑर इनडायरेक्टली खंयच्याच परिस्थितींत ना पक्षांत प्रवेश जातलो ना ताका तिकेट दिली वतली. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही.